नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी आज लोकसभेत 2024 ते 25 वर्सां खातीर केंद्रीय अदमासपत्रक सादर केलें. ह्या वेळार करदात्यां खातीर नव्या कर मर्यादेची घोशणा करतना वर्सुकी 3 लाख मेरेन येणावळ आसपी लोकांक नव्या मर्यादे प्रमाण कर फारीक करचो पडचो ना अशी घोशणा केली. तशेंच 3 ते 7 लाख येणावळ आशिल्ल्या लोकांक 5% कर, 7 ते 10 लाख येणावळ आशिल्ल्या लोकांक 10%, 10 ते 12 लाख मेरेनच्या येणावळ आशिल्ल्या लोकांक 15% आणि 12 ते 15 लाख मेरेन येणावळ आशिल्ल्यांक 20% कर नव्या कर मर्यादे प्रमाण फारीक करचे पडटले. तशेंच पगारदार करदात्यांची मानक कपात वाडोवन 75,000 रुपया ह्या अर्थसंकल्पांत केल्ल्याची घोशणा अर्थमंत्र्यांनी केली. The new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows: 0 to 3 lakh rupees nil, 3 to 7 lakh rupees 5%, 7 to 10 lakh rupees 10%, 10 to 12 lakh rupees 15%, 12 to 15 lakh rupees 20%, and above 15 lakh rupees 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. Apart from these, I am also making some other changes as given in the annexure. As a result of these proposals, revenue of about 37,000 crore, that is 29,000 crore in direct taxes and 8,000 crore in indirect taxes will be foregone, while revenue of about 30,000 crore rupees will be additionally mobilized. Thus, the total revenue foregone is about 7,000 crores annually. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी ह्या खेपेच्या अर्थसंकल्पांत नव्या नोकरधारकां खातीरूय वेगवेगळ्या तरतुदींची घोशणा केली. ह्या वेळार नव्या नोकरी मेळोवपी नोकरधारकांक पयल्या म्हयन्याचो पगार 15,000च्या मर्यादे मेरेन 3 हप्त्यांनी दिवपाची घोशणा अर्थमंत्र्यांनी केली. दुसऱ्या एका येवजणे अंतर्गत नोकरधारकाक तशेंच धनियाक पयल्या 4 वर्सां भितर फायद्यांची घोशणा सीतारमण हांणी केली. तशेंच देशांतल्या 500 उच्चस्तरीय कंपन्यांनी तरणाट्यांक 5,000 रुपया म्हयन्याक स्टायपंडाचेर इंटर्नशीप दिवपाची घोशणा मंत्री सीतारमण हांणी केली. This scheme will provide 1 month wage to all persons newly entering the workforce in all formal sectors. Direct benefit transfer of 1 month's salary in 3 installments to first-time employees as registered in the EPFO will be up to 15,000 rupees. The eligibility limit will be a salary of 1 lakh per month. The scheme is expected to benefit 210 lakh youths. Scheme B, job creation in manufacturing. This scheme will incentivize additional employment in the manufacturing sector linked to the employment of first-time employees. An incentive will be provided at specified scale directly both to the employee and the employer with respect to the EPFO contribution in the first 4 years of employment. The scheme is expected to benefit 30 lakh youth entering employment and their employers. ह्या फावटीचो केंद्रीय अर्थसंकल्प गरीब, बायल, तरणाटे तशेंच शेतकारांचेर केंद्रीत आसा. ग्रामीण उदरगती खातीर 2.66 कोटी रुपयांची तरतूद ह्या अर्थसंकल्पांत केल्या. लघु, ल्हान आनी मध्यम उद्देगां खातीर रीण मेळोवपाची मर्यादा 100 कोटी रुपया मेरेन वाडयल्या. मुद्रा रिणाची मर्यादा 20 लाख रुपया मेरेन वाडयल्या. 100 व्हड शारांनी नितळ उदक आनी स्वच्छते खातीर ह्या अर्थसंकल्पांत वेगवेगळ्या येवजण्यांची घोशणा केल्या. प्रधानमंत्री आवास येवजणे अंतर्गत 3 कोटी गरिबांक नवी घरां उबारून दिवपाचें उतरूय ह्या अर्थसंकल्पांत दिलां. हातूंत 1 कोटी शारी गरिबांची घरां आस्पावतात. बायलां खातीर स्टॅम्प ड्युटींत बदल करून म्हारगाय 4% हाडपाचो यत्न ह्या अर्थसंकल्पांत करतले. शेतकारां खातीर मुखेल पिकां खातीर चडांत चड MSPची घोशणा ह्या अर्थसंकल्पांत केल्या.
2024 ते 25 वर्साच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाक लागून समाजातल्या दर एका वर्गाक सशक्त करपाक मजत जातली अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें। ह्या अर्थसंकल्पांतल्यान गांवकार्यांक, दुबळ्या वर्गाक आनी शेतकारांक समृद्धीच्या दिकेन आदार मेळटलो अशा उतरांनी तांणी अर्थसंकल्पाचेर भर दिलो। आपल्या व्हिडिओ संदेशांत प्रधानमंत्र्यांनी ह्या अर्थसंकल्पांतल्यान तरणाट्यांक संद मेळटली अशें सांगलें। फाटल्या 10 वर्सांत 25 कोटी लोक गरिबी रेषांतल्यान भायर सरल्यात अशें तांणी सांगलें। साथियों, ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, ये बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। ये नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी विकसित भारत घडोवपाच्या दिकेन सादर केल्लो अर्थसंकल्प उत्पादक आनी लवचीक शेती, रोजगार आनी कुशळटाय आनी मनीस संसाधन उदरगत समावेशक उत्पादन आनी सेवा, शारी उदरगत, उर्जा सुरक्षा, मुळावी बागावळ, नवे निर्माण, संशोधन आनी उदरगत, फुडल्या पिळगेची सुदारणा ह्या सारकेल्यो सरकाराच्यो प्राथमिकता दर्शायता। या अर्थसंकल्पांत 2 लाख कोटी रुपया खर्च करून फुडल्या 5 वर्सांत 4.1 कोटी तरणाट्यां खातीर 5 येवजण्यो आनी उपक्रमाच्या प्रधानमंत्री पॅकेजी खाला रोजगार, कुशळटाय, MSME आनी मध्यम वर्गाचेर भर दितले अशें तांणी आपल्या सामाजीक संकेतथळार नमूद केलां। ह्या अर्थसंकल्पांतल्यान आत्मनिर्भर विकसित भारताच्या ध्येयामेरेन पावोवपा खातीरचो प्रवास बेगीनूच पुराय जातलो अशी आपल्याक खात्री आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। डबल इंजिन सरकारान फाटल्या 10 वर्सांच्या कार्यकाळांत सगळे पूल बरे पद्दतीन बांदल्यात। बोरयेचो नवो पूल लेगीत एकूय घर वा देवूळ विस्थापीत जाय नासतना बांदतले अशी स्पश्ट गवाय मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेंत दिली। फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी ह्या विशयाचेर प्रश्न उपस्थित केल्लो। आता जो आम्ही अलाइनमेंट घेतला ते डेट सर्कल फ्रॉम द फोंडाच्यान आता त्या सर्कला कडल्यान तो गणपतीचे देवूळ जे धाकटे त्या हेच्या कडेन आसा पळय, जो लो लाईंग रोड आसा जो सदांच तसो थोडोसो पावस पडलो काय तो बुडटा, लो लाईंग एरिया, थंयच्यान तो डायरेक्टली म्हणजे तुझ्या विदाउट एक सुद्धा घर जे आसा पळय न्हू हे डॅमेज जायना। टोटल लँड जी आसा 39.3184 हेक्टर खाजल लँड, इट इज एन 11.01 हेक्टर आणि एकूय घर जे आसा पळय न्ही डेमोलिश करचें पडना ह्या अलाइनमेंटा खातीर। त्या आमकां लोकांचें घर अलाइनमेंट करपाचें ना। म्हाजे सेंटिमेंट्स त्या शेतकाऱ्यांच्या कडेन आसा। आमचो मिनिस्टर बाब एलेक्स त्या सगळ्या शेतकाऱ्यांक घेवन ह्यो नितीन गडकरीकूय मेळ्ळा, तेणी तांकां अजुनूय बी जर कितें प्रोविजन करून तेंची लँड वाचोवपाक शक्य आसा जाल्यार ती लँड जी आसा पळय तितकी आमी वाचयताय, ताका प्रॉमिस केला। म्हणजे एका जाग्यार आमकां 60 आशिल्लो तेणी थोडेशें प्रोविजन करून म्हणजे थंय लँडिंग जाता त्या जाग्यार थोडेशें कमी करचें हेंय म्हटलां। बनावट कागदपत्रां करून जमिनी परस्पर विकपाच्या घडणुकांची चौकशी करपा खातीर सरकारान नेमिल्ल्या खासा तपास पंगड SITन केल्ल्या सुचोवणेचेर सरकार आसा अशें उतर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत दिलें। आमदार निलेश काब्राल हांच्या प्रश्नाचेर ते जाप दिताले। ह्या मुखार अशे प्रकार घडचे न्हय हे खातीर लोकांनी सादूर रावंक जाय अशी सुचोवणी तांणी केली। गेली 10 वर्सां अशा पद्दतीत नो मॅन लँड आसतले किंवा फॉरेन कंट्रीन कोण आसा तांचे आसतले किंवा हांगासर कोण एक्सपायर्ड जावन गेलो किंवा कोण आसतना सुद्दां तेंच्यो जमनी ज्यो आसा तिसऱ्या मनशान बाय फ्रॉड ऑफ डॉक्युमेंट करून विकले। आता विकल्यो म्हटल्या उपरांत आमी 1 मॅन कमिशन बरयल्या उपरांत 1 मॅन कमिशन हॅव सबमिटेड द रिपोर्ट आणि 1 मॅन कमिशनचो रिपोर्ट जो आसा तो आमी एक्सेप्ट केलो। हांव म्हजे लिगल डिपार्टमेंट आणि बाकी लिगल टीम हांच्या कडेन डिस्कशन्स करता। इफ इट इज पॉसिबल जाल्यार आमी जे अमेंडमेंट करता पळय न्ही तितूरूय बी अशा पद्दतीची तांणी सांगलेली सजेशन्स इन्क्लूड जाताले पळयता। आणि हे सोडून
थोडे जाण स्पीकर सर हायकोर्टाकूय ऑलरेडी गेले, ऑलरेडी तेंच्यांनी हायकोर्टात म्हणजे आपली लँड म्हणून क्लेम केल्या किंवा अशा पद्दतीन दुसरोच मनीस आतां आयला आनी तेणी क्लेम घातलेली आसा की हीच आपली प्रॉपर्टी म्हणून. सो देर इज अ लिगल लिटिगेशन्स जे आसा पळय ह्या संदर्भात चालू आसा. बट ट्रान्सफरंट पद्दतीत आमकां जो ओरिजिनल लँड ओनर आसा तेणी क्लेम केला आसा जाल्यार ताका मेळपाक जाय आनी लिगल वेन मेळपाक जाय. ताच्या खातीर सरकाराचो ह्या हेजेर क्लियर स्टँड आसा स्पीकर सर, आनी ताका बेगिनात बेगीन मेळची. म्हाजें इंटेंशन तेंच आसा, पयल्यान पयलीं लोक विकताले ती बंद करून ओरिजिनल ओनराक तेजी प्रॉपर्टी मेळपाक जाय. इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.